जाली कितें आपण उलोवपा जाय बट एज ही वॉज नॉट इन्वायटेड फॉर द मिटींग आय कूड नॉट गीव डायरेक्टली एम एल ए आपोवपा जाय बट तेगे प्रेजन्स हांवें लोकांक सांगलें आमचो गांवचो एम एल ए येयलो न्हू आनी तो आपण मुखार येयला म्हणून आपणा दोन उतर उलोवपा मातशें टायम आनी मायक दिलो सो मायक भितरच लोक बेजार जाले पयलो तेका तेका झाडापा लावले आनी आमचो ग्रामसभा सगळे मेंबर चाळवले आनी म्हणपा लागलो आपण तुमकां इतलें विचारपा येयला की तुमकां एसएच आहा तो तुमी MDR पास जाला विचारपा तुमकां MDR जायो विलेज रोड जाय काय म्हणून हेजेर एक ग्रामसभा सगळे बोर्ड मारले की तुवें केलें काय म्हणून तो म्हणपाक तेगे भाशेन सांगून आपण करतलो सो लोकांनी बोर्ड मारली कित्याक MLA लास्ट 8-9 months आमचे बराबर नाच आमी पंचायत मेंबर आनी विलेजस एवरी ऑफन पेन्शन सेक्रेटरीटा MLA मिनिस्टर ऑफिस CMA बोले हांव वयताले की आमकां हो डिनोटिफाय करपा एसएचए फायनली विथ द हेल्प ऑफ PCB मिनिस्टर टू एश्योर्ड जर आपण हो डिनोटिफाय करता एक लास्ट मिटींग घेता आमी जाली ही आतां 2 म्हयने पयलीं जाली मिटींग विथ JE AE PCB सगळे मेंबर्स आसलेले चीफ मिनिस्टर आलो PWD मिनिस्टर आलो आनी पासेकर आलो वीथ PWD AE आमी फायनल डिसिजन पावले की 2 तालुकाज रोड इंटरकनेक्टिंग तालुकाज कॅनॉट बी मेड एज अ विलेज रोड आमी डिमांड आलो तो विलेज रोड करपाक बट आमी मागीर एनलायटन जाले ते सांगतो पळय JE आनी मिनिस्टरान की हो रोड आहा तो सावंडे कनेक्ट जाता हे सायडीक गुडे कनेक्ट जाता सो यू कॅनॉट मेक दीस एज अ विलेज रोड ते आमकां स्पेसिफाय करताले विलेज रोड म्हणटा कितें विलेज रोड म्हणटा आमी भितर कावई वयता ते सायडीन पोटा बायमो रोड वयता तो डायस वाडो वयता तो विलेज रोड दीस मेन रोड कॅनॉट बी एज अ विलेज रोड फ्रॉम SHA इट हॅज टू बी एन MDR बिकॉज इट कनेक्टिंग 2 villages or 2 talukas. तुम्ही MDR रोड एग्री आसा We had to finally agree on MDR, saying that let's do it as MDR because on MDR they can आमच्या traffic control करता था because आमको collected notification आहा no heavy vehicles on MDR road in this village. So we were agreed on that. So agree करून तो आज सांगोयला की आपण विलेज रोड करपा सोदता हिंगा लोकांक तेजे सांगले तूं कांय नॉलेज ना म्हणून तेका बरो तापयलो आनी तुवें चोयल तें लोकांक तेका कितलो रिएक्शन दिलें इवन तेका फोर्स केलो वच म्हयन्याचो तेका तो लोजन धाडलो बट तुका तेका कांय जायना म्हणून एलिगेशन घातलें लोकांनी आनी इवन मागीर हांव एज MLA आय फेल्ट बॅड बिकॉज पीपल वे रिएक्टिंग टू इन दीस वे